प्रतिमा कुतिनोन आम आदमी पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो। तशेंच पक्षाचे सदस्यत्वय सोडले। आम आदमी पक्षाची नवी कार्यकारिणी जाहीर जाल्या उपरांत तिणें हो निर्णय घेतला। राष्ट्रीय पक्ष संयोजक केजरीवालाक ह्या विशीं पत्र बरोवन तिणें ह्या विशीं कळीत केलें। आम आदमी पक्षाची प्रतिमा कुतिनो हाणें उपाध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो। तशेंच पक्षाचे सदस्यत्वय सोडले। आम आदमी पक्षाची नवी कार्यकारिणी जाहीर जाल्या उपरांत तिणें हो निर्णय घेतिल्लो आसा। राष्ट्रीय पक्ष संयोजक केजरीवालाक ह्या विशीं तिणें पत्र बरोवन कळीत केलां। बुधवारा सकाळी कोलवा पेट्रोल पंपाचेर अचकीत सीएनजी गॅसाची गळटी जाली। वेळार उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवेच्या वांगड्यांक कळीत केल्ल्यान व्हड दुर्घटना जावपाची टळ्ळी। वेळार उजो पालोवपी दळ तशेंच आपतकालीन सेवा हांगासर पाविल्ल्यान एक व्हडली दुर्घटना जावपाची टळ्ळी। बुधवारा सकाळी कोलवा पेट्रोल पंपाचेर हे अचकीत सीएनजी गॅसांची गळटी जाल्ली। कोलवा पेट्रोल पंपाचेर अचकीत सीएनजी गॅसाची गळटी जाल्ल्या कारणान उजो पालोवपी दळ तशेंच आपतकालीन सेवेच्या वांगड्यांनी हांगासर बेगोबेग धांव मारिल्ल्या कारणान व्हडली दुर्घटना जावपा वसात टळ्ळी। गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वातावरण बदलावाक लागून डेंग्यूचे दुयेंती वाडपाक लागल्यात। सप्टेंबर म्हयन्यांत फोंड्या 25 जाल्यार दिवचले 15 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले। ह्या प्रकाराक लागून आतां लोकां मदीं मातशी भिरांत पातळ्ळ्या। डेंग्यू केसीस सध्या गोंयांत वाडत आसा। फाटीं 18 जाणांक मरण आयिल्ले डेंग्यूक लागून। तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या वातावरणा बदलावाक लागून डेंग्यूचे दुयेंती सध्या वाडपाक लागल्या। सप्टेंबर म्हयन्यांत फोंड्या 25 दुयेंती सांपडले डेंग्यूचे, जाल्यार दिवचले 15 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले। ह्या प्रकाराक लागून गोंयांत मातशी डेंग्यूची भिरांत पातळिल्ली आसा। एक्सपायरी डेट आशिल्ल्या चिप्सांचे पाकीट दिले म्हणून ह्या कारणावयल्यान थिवेच्या तरणाट्यांनी दुकानांत घुसून कामगारांक बरेच बडयले। ह्या मारपेटीचो व्हिडिओ सगळे कडेन बरोच व्हायरल जालो। कोलवाळ पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या मारपेटाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो। एक्सपायरी डेट आशिल्ल्या चिप्सांचे पाकीट ह्या दुकानांत सांपडले आनी ह्या कारणावयल्यान थिवेच्या तरणाट्यांनी दुकानांत घुसून दुकानांतल्या कामगारांक बरोच बडयलो। ह्या कामगारांक मारबडय करतनाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो। त्याच बरोबर कोलवाळ पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या आड गुन्यांव नोंद केलेलो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला वयल्यान विजय सरदेसायान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर बरेच फार पेटयल्यात। फुडल्या 15 दिसां भितून जर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची स्थिती सुधरली ना जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी विजय सरदेसायान दिला। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतली जायती चवकशी ताणें केली। त्याच बरोबर हांगासलो ICU बरोबर चलना तेचो सुद्दां नियाळ घेतलो। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला वयल्यान विजय सरदेसायान आतां भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर बरेच फार पेटयले। त्याच बरोबर फुडल्या 15 दिसां भितून जर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची स्थिती सुधारना जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी लेगीत गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान केल्या। पोरण्या मालमत्तेचे पोर्तुगीज दस्तावेज आतां लोकांक इंग्लीश भाशेंत अणकारीत करून मेळटले।
गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर ह्या सुविधेचे पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तावण केले. सोलर फेरीबोटींच्या पर्यायाचेर सरकार फेरविचार करतले अशें मंत्री फळदेसाय हाणें सांगलां. राज्यांतल्यो शाळा दिव्यांग सुलभ करपा खातीर शाळांचे ऑडिट करतले अशी म्हायती लेगीत सुभाष फळदेसायान दिल्या. त्याच बरोबर पोर्तुगीज जे पोरणे दस्तावेज आशिल्ले पोर्तुगीज भाशेंत ते आतां लोकांक इंग्लीश भाशेंत अणकारीत करून मेळटले. गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर ह्या सुविधेचे पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तावण केलें. सोलर फेरीबोटीच्या पर्यायाचेर सरकार फेरविचार करतले अशेंय मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलां. फोंड्या केरी सावयवेरें वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेंतल्या मध्यान्न खाणांत किडी सांपडल्यो. घडिल्ल्या प्रकारा वयल्यान भुरग्यांचे पालक सामके तिडकले. दितात जाल्यार भुरग्यांक रितीचें खाण दिवचें ना जाल्यार ते बंदूच करचे अशें म्हणून पालकांनी सांगलां. त्याच भायर पालक बरेच तिडकल्ले आसा. ह्या घडिल्ल्या प्रकाराच्या चवकशीची पालकांची मागणी आसा. ह्या मध्यान आहारात किडी कश्यो सांपडल्यो, भुरग्यांक तुमी कसलें जेवण दिता मध्यान आहारात अशें पालकांचें म्हणणें आसा. फोंड्या केरी सावयवेरें वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेंतली ही घडणूक आसा. मध्यान खाणांत किडी सांपडलेल्यो आसा. घडिल्ल्या प्रकारा वयल्यान भुरग्यांचे पालक बरेच तिडकले. दितात जाल्यार भुरग्यांक रितीचें खाण दिया ना जाल्यार ते बंदूच करा अशें पालकांचें म्हणणें आसा. बुधवारा सकाळीं आल्तीन वाठारांत एक झाड हुमटून एका घराचेर पडलें. मात ह्या घडणुकीत कोणाकूच व्हडलीशी दुखापत वा जिवीतहानी जावंक ना. पूण घराचें मात्र बरेंच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाचे जवान थंय घडणूक थळाचेर पावले. पणजे महानगरपालिकेचे कर्मचारी तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान सुरक्षीतरित्या झाड कातरपाचें काम तेंच्यांनी केलें अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. त्याच बरोबर घराक खूब लुकसाण जाल्लें आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. पूण ह्या घडणुकेंत कोणाकूच कसली जिवीतहानी वा दुखापत जाल्ली ना. सुदैवान घरांत आशिल्ले लोक जे आसा ते वाटावल्ले आसा. आल्तीन वाठारांतली ही घडणूक एक व्हडलेशें झाड ह्या घराचेर पडलें. काल पावसान बरीच हाजेरी लायिल्ल्या कारणान जायते कडेन अश्यो घडणुके घडिल्ल्यो आसा. आल्तीन वाठारांत सुद्दां हे झाड एका घराचेर पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालें. एकाच कुटुंबातल्या 2 जाणांक आमी कॅबिनेट मंत्रीपद दिवपाक शकनात. सरकारांतल्या 3 बायलां आमदारांचो हातून आस्पाव आसा. कारण दोगांचे घोव मंत्रिमंडळांत आसात म्हणून हें शक्य ना. पूण येता त्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आमची भाजपाची 13 बायलां भोवमतान वेंचून येतली असो विश्वास खासदार सदानंद शेट तानावडेन पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो. इव्हेंट करतात म्हणून विरोधक सरकाराचेर टिका करतात. गोंयांत पर्यटन वाडचें म्हणून आमी इव्हेंट करता हे विरोधकांनी समजून घेवचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा. व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टुराच्या मॅस्कॉट आनी एन्थमाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. दक्षिण गोंयांतल्या वार्का दर्यादेगेचेर हो एक व्हडलो इव्हेंट जाता देखून दक्षिण गोंयांत पर्यटन वाडपाचें आसा असो विश्वास मुखेलमंत्र्यान उक्तायलो. गोंय पयल्याच फावट संवसारीक पावंड्यावयली बीच व्हॉलीबॉल सर्त आयोजीत करता. 40 देश ह्या सर्तींत वांटेकार जातले. बुधवारा सकाळी जुवारी पुलाचेर एक अपघात जालो.
अपघात जावपी ही एर्टिका ट्युरिस्ट गाडी आशिल्ल्याचें कळटा. गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाला. हातूंत 2 जाण आशिल्ले. ड्रायव्हराक दुखापत जाला. तेज्या वांगडा आशिल्ल्याकूय मार लागला. तांकां जीएमसीन मागीर एडमीट केलें. ड्रायव्हराचो स्टेरिंगा वयलो नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जालो अशें कळटा. ही एर्टिका ट्युरिस्ट गाडी आशिल्ली. ह्या गाडयेन 2 जाण आशिल्ले, एक ड्रायव्हर आनी एक प्रवाशी. त्या प्रवाशाकूय दुखापत जाल्ल्यान दोगांकूय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत एडमीट केले. वायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटाक 20 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या निमतान गुजरातात एक भव्य अशी कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ अहमदाबादच्या सायन्स सिटींत जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत आनी मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हेय ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रोबोट प्रदर्शनाक भेट दिली. ह्या खेपे रोबोटांच्या पंगडान तांकां येवकार लेगीत दिलो. प्रधानमंत्र्यान रोबोटाची भोंवडी करून वेगवेगळ्या प्रकाराच्या रोबोटांची म्हायती मेळ्ळी. ह्या खेपे खण क्षेत्रांतय रोबोट कशें योगदान दिवपाक शकतात तेय प्रधानमंत्र्यान पळयले. तशेंच तांणी रोबोट चलोवन ताची चांचणी लेगीत केली आनी ह्याच वेळार एका रोबोटान प्रधानमंत्र्याक चाय लेगीत हाडून दिली. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें संयुक्त राष्ट्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. देशाकडे आशिल्ले G20 पदाचे अध्यक्षपद, शाश्वत विकासाचे उद्दिश्ट, सुरक्षा समिते वयली सुधारणा आनी हेर विकास कामांचो तांणी नियाळ घेतलो. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. देशाकडे आशिल्ल्या G20 पदाचे अध्यक्षपद, शाश्वत विकासाचे उद्दिश्ट आनी सुरक्षा समिते वयली सुधारणा अशा कामांचो तांणी नियाळ घेतलो. हिंदी चित्रपट सृष्टीत काम करपी अभिनेत्री वहिदा रहमान जाणें खुबशीं पिक्चरां केलीं, जशें की प्यासा, साहब बीवी और गुलाम, गाइड, कागज के फूल, 14वीं का चांद ह्या सारके अनेक बरी पिक्चरां गाजोवपी आनी एक वेगळें स्थान अशें निर्माण करपी अभिनेत्री वहिदा रहमान हिका 2011 ह्या वर्साचो प्रतिश्ठीत दादासाहेब फाळके सन्मान जाहीर जालो. फिल्म सृष्टींतलो हो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार जावन आसा. ह्या पुरस्काराची घोशणा केंद्रीय म्हायती आनी नभोवणी मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केली. दिवचलच्या बालभवन केंद्रा वतीन भौशीक गणेशोत्सवात मंगळारा सांजे सादर केल्ली सांस्कृतीक कार्यावळ बरीच रंगली. बालभवनाच्या भुरग्यांनी गणपतीच्या मुखार नाच आनी कला आविश्काराचे दर्शन घडयतना उपस्थितांची मनां जिखली. केंद्र मुखेली शालिनी नायक हांच्या संकल्पने खाला ही कार्यावळ जाली. दिवचलच्या बालभवन केंद्रा वतीन भौशीक गणेशोत्सवात ही मंगळारा सांजे सादर केल्ली सांस्कृतीक कार्यावळ बरीच रंगली. बालभवनाच्या भुरग्यांनी गणपतीच्या मुखार नाच तशेंच कला आविश्काराचे दर्शन घडयले आनी उपस्थितांची मनां जिखली.
बांबोळेच्या कुजिरा ॲथलेटिक्स स्टेडियमाच्या छप्पराक गळटी लागल्या. स्टेडियमाच्या फॉल सिलिंगाक एक व्हडलो बुराक पडला, तशेंच छप्परा वयलो AC फुटला आनी ताका लागून भितरल्यान उदक गळटा. आपाच्या फुडाऱ्यांनी स्टेडियमाची जाल्ल्या अवतिके विशीं तिडक उक्तायली. आपाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या स्टेडियमाची पळोवणी केली तेन्ना तांच्यांनी ही तिडक उक्तायली की बांबोळेच्या कुजिराच्या ॲथलेटिक्स स्टेडियमात ह्या छप्पराक एक व्हडली गळटी लागला. तशेंच स्टेडियमाच्या फॉल सिलिंगाक एक व्हडलो बुराक पडून हांगासर उदक गळटा. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाक आतां 4 वर्सां पुराय जातली. ते निमतान नितळसाण कार्यावळी आयोजीत केल्या. 1 ऑक्टोबराक सगळीं सरकारी खातीं, कर्मचारी, आमदार, मंत्री नितळसाणीच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. दर्यादेग वाठारांतल्या पंचायतींनी स्वच्छता कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. आतां कायम स्वरुपी स्वयंपूर्ण बाजार आसतलो. चवथ बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. चवथीच्या दिसांनी 800 परस चड ऑर्डरी आशिल्ल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. ताका लागून स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाक 4 वर्सां पुराय जातली. त्या निमतान नितळसाण कार्यावळी आयोजीत केल्या. 1 ऑक्टोबराक ही सगळीं सरकारी खातीं, कर्मचारी, आमदार आनी मंत्री नितळसाणीच्या ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. चीनात सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशिया खेळां सर्तींत आतां मेरेन भारतांत 3 भांगरा पदकां, 4 रौप्य पदकां आनी 7 कांस्य पदकां सयत वट्ट 14 पदकां वेगवेगळ्या सर्तींनी जिखल्या. बुधवारा जाल्ल्या 50 M रायफल 3 सर्तींत शिफ्त सामरा कौर हाणें भांगरा पदक जिखलें. मजगतीं पिस्तॉल सर्तींत मनु भाकर, ईशा सिंग, रिदम सांगवान ह्या भारतीय त्रिकुटांत भांगरा पदक जिखली. शिवोले जाल्ल्या रक्तदान शिबिराक एक बरो प्रतिसाद असो मेळ्ळो अशें दोतोर साधना शेटयेन हाणें सांगलें. आयुष्यमान भव कॅम्पेन हाणें आयोजीत ही रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्ली. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन ही कॅम्पेन सेंट्रलाच्या वतीन आयोजीत केल्ली आसा अशें दोतोर साधना शेटयेन सांगलें. ह्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो भलायकी चांचण्यो तशेंच कार्यावळी आयोजन केल्ल्याचें दोतोरान सांगलां. आयुष्यमान भव कॅम्पे वतीन रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्ल्याचे शिवोली मुळावे भलायकी केंद्राची आरोग्य अधिकारी दोतोर साधना शेटयेन अदीक म्हायती दिली. आयुष्यमान भव कॅम्पेनाच्या वतीन हे रक्तदान शिबीर शिवोले आयोजन केल्लें. तशेंच आयुष्यमान भव ह्या कॅम्पेना वतीन वेगवेगळ्या आरोग्याच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात अशें दोतोर साधना शेटयेन सांगलें. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितून नवो TCP कायदो तयार करून तो चालीक लायतले अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. गोंयांत सध्या 1970तलो TCP कायदो लागू आसा. तो बदलपाची गरज आसा. लोकांक विश्वासांत घेवन तशेंच फुडल्या 39 ते 40 वर्सांचो विचार करून नवो TCP कायदो तयार करतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या.
रेल्वे क्रमांक 12779 वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसात गुंगी दिवन सामान लुटपाचो प्रकार चालू आशिल्लो आनी हे 3 जाण चोर अशें प्रकरण करताले. हांकां तिगांकूय अटक केलेली आसा. हे चोर रेल्वेंतल्या प्रवाशांक तांच्या बरोबर इश्टागत करून तांकां गुंगी दिताले. त्याच बरोबर चॉकलेट आनी सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान न्हिदेची गुळी घालून ते तांकां गुंगी दिवन बेशुद्ध करताले आनी तांचें सामान लुटताले. ह्या 3 जाण चोरांक धरिल्ले आसा. ह्या गजालीची दखल घेवन पुलिसांनी एक सापळो रचून ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केली. हे चोर रेल्वेन गुंगी दिवन प्रवाशांक कडल्यान सामान लुटताले. शेख धनियांनी नवीन शेख धोरणा विशीं केल्ल्या विधानाचो हांव निशेध करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलां. नवीन शेख धोरण करतना शेख धनियांक ह्यात आदींच विश्वासांत घेतला अशें तांचें म्हणणें आसा. तांच्या वांगडा कितलेशाच फावटी बसकाय घेतल्या अशें पर्यटन मंत्री म्हणटा. त्याच बरोबर शेख धोरण करतना तांकां वांगडा घेवन तांकां विश्वासांत घेवन हे नवीन शेख धोरण केल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. त्या खातीर कोणी तरी ह्या प्रकरणाचें राजकारण करपाचो यत्न करता असो आरोप मंत्री रोहन खंवटेन केल्लेलो आसा. राज्यांतल्या सुमार 75 महाविद्यालयांनी युवा पर्यटन क्लब आसात. तरणाट्यांनी राजदूत म्हणून पर्यटनाक चालना दिवची अशें केंद्राक दिसता. जबाबदार पर्यटन ही आयच्या आनी फाल्यां खातीर एक पर्याय न्हय तर जबाबदार वागणूक अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. आरोग्यदायी खाद्य पदार्थाचो आहारात आस्पाव आसचो आनी ताची संवय जावची ह्या खातीर शेतकी संचालनालयान पावलां उगल्ल्यात. शेतांक पाठिंबो दिवपा खातीर शिक्षण आनी उच्च शिक्षण संचालनालय गोंयच्या शाळेंतल्या मध्यान आहारात बाजार सारकिल्ले धान्य आशिल्ले आहार सप्तकांतल्यान 1 दीस दिवचे अशें आवाहन शेतकी संचालक नेविल आल्फासोन केलां. अठ्ठावीस सप्टेंबराक मोहम्मद पैगंबराची जयंती आसा. पैगंबराचो जुलुसाच्या नियोजना खातीर दक्षिण गोंय SP, ट्राफिक DYSP, PI आनी जामा मस्जिद ह्यांच्या समितीच्या वांगड्यांची मडगांवां बसका जाली. जुलुसाची मिरवणूक नेमांचें पालन करून करची म्हणून पुलिसांनी आवाहन आनी मार्गदर्शन केलेलें आसा. 28 सप्टेंबराक मोहम्मद पैगंबराची जयंती आसा. पैगंबराच्या जुलुसाच्या नियोजना खातीर दक्षिण गोंय SP, ट्राफिक DYSP, PI आनी जामा मस्जिद समितीच्या वांगड्यांची मडगांवां बसका जाली. जुलुसाची मिरवणूक नेमांचें पालन करून जावची म्हणून पुलिसांनी आवाहन केलेलें आसा. पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी बेकायदेशीर धिरयांचेर आळाबंद हाडपा खातीर खासा आराखडो तयार केलेलो आसा. गोंयांत बेकायदेशीर धिरयो सुरू आसल्यार बेगोबेग 7875756000 परत एकदा नंबर सांगता 7875756000 ह्या WhatsApp ॲप नंबरा वयल्यान पुलिशेक कळीत करपाचें. नाजाल्यार 112 ह्या हेल्पलायनीचेर लेगीत संपर्क करूं येता अशें आवाहन पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी केलां.